येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपणाचे हेडलाईन्स। प्रतापनगर धारबांदोडा एके बायलेची सापडली कूड। फोंड्या पुलिसांनी खुनाची केस केल्या नोंद। पुलिसांचो आरोपीक धरपाचे यत्न चालूच। कुंकळे केगरीकोट्टो चोरांनी 2 घरां फोडून सामनांचेर केलो हात साफ। या घडणुकेत दोग चोर जाल्यार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद। पुलीस करतात तपास। सुकेकुळान धारगळे जोडपी जंक्शन रस्त्यार कितलेशेच दीस जाले पडल्या व्हडले फातर। येरादारी करप्यांक सोंसचे पडटा त्रास। हो प्रस्न बेगोबेग लायत तडीक, ना जाल्यार देंवतले रस्त्यार। थळाव्यांची शिटकावणी। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। प्रतापनगर धारबांदोडा एका बायलेची कूड सापडिल्ली। फोंडा पुलिसांनी खुनाची केस नोंद केल्या, पण मरण आयिल्ले बायलेची वळख अजून मेरेन मेळूंक ना। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बायलेच्या गळ्याचेर हल्लो केल्ल्याचेय निशाण आसा। पुलिसांचो आरोपीक धरपाचे यत्न चालूच आसा। राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। धारबांदोड्या प्रतापनगर वाठारांत सकाळी 24 ते 30 वर्सां पिरायेचे तरणाटे बायलेक दुबावीत परिस्थितीत मरण आयिल्ल्याचे दिसून आयले। फोंडेचे पुलीस आनी फॉरेन्सिक पंगड घडणूक थळार हाजीर आशिल्ले। हे खुनाचे प्रकरण आशिल्ल्याचे पुलीस केस नोंद जाल्या खरी आता पुलिसांच्या मुखार एक नवे आव्हान आसा ते म्हळ्यार खून करप्याक सोदपाचो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगावकर आनी ओमकार देशप्रभू। कुंकळे केगरीकोट्टो वाठारात चोरांनी 2 बंद घरां फोडून घरातले सामान चोरले। या घडणुकेत दोग चोर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाला। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज कुंकळे केगरीकोट्टो हांगा 2 चोरी जाल्यात आनी फाटल्या दिसां दाखयल्ले 8 दीस पयलीं एक 15 लाखांची चोरी जाल्ली कुंकळे हांगा। आनी ह्या दिसांनी चोरी जावपाचें प्रमाण जे आसा हें खूब वाडले कडेन आसा। आनी हेका सद्याक लोक मागतात की पेट्रोलिंग वाडोवचें म्हणून। जी पुलीस पेट्रोलिंग रातची गाडी करता ह्यो खंय तरी वाडोवच्यो आनी लोकांक रिलीफ दिवचें म्हणून। आज केगरीकोट्यार हांगा 2 घर बंद घर फोडले कडेन आसा आनी तितूंतले जे सामान व्हेला ते अजुनूय कांयच कळना कितें व्हेलें म्हणटा। कित्याक एक फॅमिली जी आसा ही बॉम्बे रावता आनी दुसरी फॅमिली जी आसा ही भायर रावता। आनी भायर साकून तेका जेन्ना ते ओनराक कळ्ळें की मोबायलाचेर आपल्याले कॅमेरा आसा जो सारको ना म्हणून तेणें आपल्या भयणीक फोन केलो आनी पळय मातशें कितें तरी आपल्याक डावट दिसता म्हणटा तेजी भयण जेन्ना हांगा पावली त्या टायमार ती कळ्ळें की घर फोडली, डोर जे आसा हे फोडले कडेन आसा आनीक भितरल्यान तेजें सामान जे आसा हे व्हेले कडेन आसा। म्हणटरीक ह्या घरांतली जवळ जवळ 3 आलमारी सुमार फोडले कडेन आसात आनी सायडीक घर आसा तेगेल्यो 3 आलमारी फोडले कडेन आसा। म्हणल्यार एक्झॅक्ट किती व्हेला म्हणून ते अजुनूय कांय कळना। फक्त सीसीटीव्ही कॅमेराचेर 2 जाण चोर येतात आनी ते सीसीटीव्ही कॅमेरे जे आसात रेनकोट घालून येवन ते बॅन करतात। हे सद्याक पुलिसेक मेळ्ळे कडेन आसा। हे जर सगळे पळयलें जाल्यार हे प्री प्लॅन आसा आनी बंद घर फोडपाचें सद्या सत्र चालू आसा। आनी ह्या लोकांनी मागला बेगीच्या बेगीन पेट्रोलिंग वाडोवचें आनीक हांगा मातशें लोकांक रिलीफ दिवचो ह्या चोरां धरून। ह्या जर चोरां धरना जाल्यार हे सगळे कडेन चोरी करीत रावतले। 3 o'clock फोन येयलो म्हाका, घर बंद आसता, तो भायर उरता, बॉम्बे आसता ती आनी घरा कोण आसना। सो तेंगे ब्रदर इन लॉ तो तेणें फोन केलो म्हाका अशें जाला कित्याक शेजारीचे घरा चोरी जाला। सो येवन पयल्यार तेन्ना पुलीस टीम आशिल्ली हिंगा। येवन पयल्या मुखारली लॉक बी सगळी मोडले आसा आनी फाटल्यानूय तेमी पयली दिसता म्हाका नळ्या मदल्यान देंवपा ट्राय केली फाटल्यानसान आनीक मुखारली सगळी तोडून तेगे भितर कबड बी सगळे उस्तून उडयले आसा। सो कितें कळ्ळां कितें वयलें तें अजून कांय कळना। सो आज पळयता की तेकाय फोन केला आनी तेका सगळे विज्युअल्स धाडला घर बंद उरता तेका। आनी म्हाका दिसता की पुलीस पेट्रोलिंग जायें कित्याक चोरी वाडत आसा ह्या दिसान। फाटल्या दिसा IDCक बेला तेमार खूब चोरी जाला हिंगा बडेक आनी थिएटरा कडेनूय जाल्या पयर। पुलिसांनी मातशी नजर दवरची पेट्रोलिंगाचेर बी कित्याक सेफ्टी प्रिकॉशन्सा लागून। कित्याक मुखार असली चोरी जाल्यार क्रायमूय जावंक शकता, कितें जावंक शकता। तेंगे सीसीटीव्ही आसतलो सायडीचो, थंय आमी पळयला सीसीटीव्ही तो रेनकोट घालून। इट्स ए वेल प्लॅन्ड। चोरी ज्यो जाता न्हू ह्यो सादारण चोरी न्हू, बेश्टी न्हू, ते वेल प्लॅन्ड। दे आर टार्गेटींग घर जी बंद आसा तेंका टार्गेट करता ते। खंय भोंवन पळयता ते पयलीं ते सिनारियो कितें आसा तें टार्गेट करता
आनीक मागीर ते असली हे करता ते चोरी करून. सो मागता पुलिसां कडच्यान कुंकळेच्या की पेट्रोलिंग मातशें चालू दवरची म्हणून, कित्याक अनवॉन्टेड थिंग जावपा नाका आनी क्रायमूय जावपा स्टॉप जातलो. अकस्मात म्हगे नेबरान कॉल केलो म्हाका की देर ओपन आहा म्हणटा खंय भयणीन कॉल केल्या कित्याक कॅमेराचेर ताका तें सारकें दिसना आसलें म्हणून. तेंगे हें आसा न्ही कॅमेरा टर्न केल्ले आसले, ताकाय तें कळुना कित्याक लागून टर्न जालें तें. ताका लागून तेणें तें नेबरा शाळेंत अशें वचून सो ताका तेन्ना नेबर पळय हांगा येयलें तेन्ना तेणें सांगलें मेन डोर तुमगे ओपन आहा. सो हांव मागीर बेगोचे आतां हाफ एन आवरान हांव मागीर पुलिसेक इन्फॉर्म केलें अशें जालें आमी सुद्दां तूं वाटेर पावलो की तूं आपणाक कॉल कर. हांव पुलीस येयलो काय ओपन केलें तेन्ना सगळें वेवस्थीत व्हडलो आसलें सगळें किचनांतले सगळे आयटम्स भायर आशिल्ले. कबाड कितें कबड ओपन केल्या सगळे वयर दोन आनी सकयल पासून कबड रूम ओपन केल्या आनी मेन डोर आहा तो किचन मारून ते ओपन केला. आनी मागीर आमी फुटेज पळयत जाल्यार ते फुटेज आमी 1 o'clock रातचे 1 o'clock ते 2 जाण दिसता पूण ते कोण ते दिसना. तें मागीर क्लोज केला कॅमेरा. मागीर आतां तो वायफाय ते मोडून उडयला. कळ्ळा कितें घेवन गेल्या ते ना अदमास असं म्हाकाय खबर नासलें म्हणजे भयणीगे खबर ती भायर उरतात. ती भायर उरता. सो आनी ते नेबरा गेले आमी आमकां गेले घरा मागीर कळ्ळें आमकां थंयसून आमी कित्याक तेंगो म्हणजे ते थंयतल्यान हिंगो येयल्या ते दिसता न्हू पूण आमी पळोवपाक गेले तेंचेय बीन पडला. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. सुकेकुळान धारगळे जोडपी जंक्शन रस्त्यार कितलेशेच दीस जाले व्हडले फातर आसा, जाका लागून येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. संबंधीत खाती, पंचायत आनी आमदार हे फातर नितळ करपाचे फकत पोकी आश्वासनां दिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. हो प्रस्न जाता तितले बेगीन तडीक लायात, ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. पळयात. सुकेकुळण आमी म्हणटा की आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आणि सरकार सांगत असता की आम्ही हे डेव्हलपमेंट केला तो डेव्हलपमेंट केला, पण डेव्हलपमेंट जर पळयत जाल्यार खरो डिपार्टमेंटांनी खरो रस्त्याचेर देवपाची खरी गरज आसा. कारण हे सुकेकुळणान हांगासरल्यान आयुष हॉस्पिटल एकदम लागीं आसा. हांगासर सगळे जे पॅसेंजर आसा ते देंवता आनी हांगासरल्यान वयता. आणि आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तशें कशें आसा ते पळया. आमी व्हडले व्हडले ब्रिज बांदले, वयर बांदले ते सकयल कितें जाता ते तांकां कांयच खबर ना. सकयल हे अशें जाता, पण हे कोणाकच खबर ना, ना डिपार्टमेंटाक खबर ना आनी कोणाक खबर. हे तुमी दिसता ते फातर, आता हे फातर खंयच्यान येयले, येदे व्हडले फातर. एक्च्युअल जर हांगासर देवत जाल्यार हांगासर कळटा ही सगळ्यांची वाट. आणि हे जे फातर दिसता ते खंयच्यान येयल्या जाल्यार फातर येयले हे पळय हांगासरल्यान येयलेले आसा. ते हांगासरल्यान सगळ्याक येयलेले आसा. हे सगळे दवरलेले आसा तेंच्यांनी, ते सगळे देंवलेले आसा. आमी व्हडले व्हडले पूल केले, आमी एअरपोर्टार गेले, आयुष हॉस्पिटलाक आतां वयता आसतना ही परिस्थिती. हांगा येवन लोक गडगडटा. आता हो पळया तुमकां दाखयता, हो आतां मोटरसायकल सर्कस करीत चल्लो. कारण केदे व्हडले फातर आसा की केन्नाय हेचेर केदोय इन्सिडंट जावं शकता. आणि आमी प्रत्येक फावटी सांगता PWD हे फक्त रिएक्ट जाता जेन्ना व्हडलो एक्सिडंट जाता तेन्ना. तेच्या पयलीं म्हाका दिसता कोण रिएक्ट जायना. तेचो परिणाम हो आमी सगळे साफ करता. आतां हो ट्रक पळया आतां कितें करतलो तो तुमी पळोवंक शकता. हो ट्रक आतां कसो वाट काडटलो आनी वयतलो, ही ह्या ट्रकाची परिस्थिती आसा. जाल्यार धाकट्या गाडयांचे कितें ही परिस्थिती तुम्ही पळोवंक शकता. हे फक्त सुकेकुळणानच तुमकां पळोवपाक मेळटलें अशें न्हय. ज्या जाग्यार रस्त्याचें काम चालू आहा थंय तुम्ही हे पळोवंक शकता. गोंयांत म्हाका दिसता खंय गेले जाल्यार हेच चित्र दिसतलें. आणि आमी बरो विकास केलो, तो हो विकास तुमकां दिसता. सरकाराचो विकास म्हाका दिसता असोच जाता आणि हेच्या भायर बरो आणि नासतलो असो दिसता.
जवळजवळ हे आता अशें प्रकरण पळोवंक गेल्यार एक जो पर्यंत रोड चालू आसा, रोडाचे काम म्हणजे कन्स्ट्रक्शन चालू असले तो पर्यंत तशेंच आसा, अजूनय तशेंच आसा. अजून कांयच अशें दिसना तेंचे. म्हणजे प्रत्येक फावटी ते आश्वासनां दितात की आमी हे करतले ते करतले अशें मिनिस्टरय म्हणटात, हांगाले MLA म्हणटा, आमचो हल्लेकारय म्हणटात, किंवा हांगाले जे कोणाक लिडर म्हणजे धारगळ पंचायतीक पडटा ती धारगळ पंचायती म्हणटा आमी क्लीन करता म्हणून, गटार जशे क्लीन करता तशें आमी क्लीन केल्ले आसा. प्रत्यक्षात जर पळोवंक गेल्यार हे सगळे दुर्दर्श आसा. तशेंच आयुष हॉस्पिटल आसा, जो आयुष हॉस्पिटलांत जे पेशंट येतात ते पेशंटांची हालत जाता. हे जे सगळे पाणी भरता किंवा जे फातर असतात ताका लागून हे आयुष हॉस्पिटलांत जे मनीस जातात त्यांचे खूप एकामेकाक धरून सुद्धा चलतात. ते तशें इतकी हालत जाता कित्याक तांकां बशी सकयल सुट्टात, तो एका बशी वचना. ताका लागून ते प्रत्यक्ष हे जे कन्स्ट्रक्शन आसा किंवा रोड सेफ्टी जे आसा वीक कोणाचे जे हे आसा तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन लक्ष दिवपाचो, PWDन लक्ष दिवपाचो, हल्लेकारांक लक्ष दिवपाचो अशी आमची मागणी आसा. त्या कोणाक एक पयली स्टार्टिंग जेन्ना पावस चालू जाल्लो तेच्यान जे चालू आहा हे हाडटात, मातशे तास पुरते JCB घालतात, काडटात, पुरतो नाही करतात. जे पयले जे पुलावयले उदक तांकां एक खंय तरी भरयते आसले, खंयच्यान तरी ते उदक सोडपाक जाय आसले, तेच तेंच्यांनी हे सकयल्या रस्त्यार सोडलेले आहा उदक. आनी त्या उदका बरोबर हे फातर भितर व्होन येतले आहा. म्हाका सांग, हे फातर केन्ना काडटले? हांगा एक्सिडंट जाल्या उपरांत आता तुम्ही पळयात अशे तरेन हे फातर व्होन येयल्ले आहा. आनी हे जर PWDचो हेचेर लक्ष ना जाल्यार लोकांनी हांगा मरप, हे रस्त्याची काम कोणी पळोवा, हे लोकांनी येयल्ल्या दिसान करप, हेचेर म्हाका दिसता PWDचो पूर्णपणे लक्ष जावप. मागीर व्हडलो कितें इन्सिडंट जातकच तेंच्यांनी येवप न्हय की मागीर ते आमी अशें करतले जाले तशें करतले जाले. पयलीं म्हणल्यार हे जे उदक सोडले हे तेंच्यांनी चुकीचे सोडलेले आहा. आनी हे उदक बरोबर सारकें केलें तो परत हे फातर भितर आहा ते सगळे व्हांवून येतले आनी हांगा एक्सिडंट जातले. हे म्हाका दिसता जर हे तेंचे कडेन क्लियर जायना, म्हाका दिसता पावस गेलो थंयच्यान ही दुसरी बातमी तेंचे कडेन आमी सोडलेली आहा. ना जाल्यार आमकां हांगा लोकांक लागीं येवन हांगा खंय तरी व्हडलो मूव करून आमकां PWD सारकें दाखोवन दिवचें पडटलें. तरी सांगता की तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन 7 दिवसांच्या पयलीं हे कितें आहा ते क्लियर करपाचें. व्हडलो पावस आतां चालू जाल्लो आहा, ते पावसाक हे गोश्टी घडोवंक जायना आनी लोकांचे सेफ्टीक लागून हो रस्तो क्लियर करपाक जावं अशें हांव PWD एक ह्या माध्यमांतल्यान हांव तुमकां तांकां सांगूंक करता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खडगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. बेताळबाटी कोमुनिदादची जागा परवानगी बगर दिवन थंय बिल्डिंग उबारतात. या विशयाचेर आनी गोंयांत चलपी बेकायदेशीर बांदकामाचेर बेताळबाटी कोमुनिदादचो अध्यक्ष मिकी पाशेकोन पत्रकार परिशदेंत TCP खात्याक उजरावन काडले. बेताळबाटी कोमुनिदादीचो अध्यक्ष आसून लेगीत परवानगी बगर कोमुनिदाद जाग्यान बांदकाम चल्ला. कोणीन दिली परवानगी? TCP मंत्री फकत गोंय काबार करपाक पेटला अशा खर उतरांनी मिकी पाशेकोन गोंयांत जावपी बेकायदेशीर बांदकामा आड तिडक उक्तायली. सरकार लॉ काडटा आनी सरकाराचे जे ऑफिसर आहात ते बेकायदेशीर लॉ म्हणजे बॅन करून आपल्याक जाय तशी करून दितात. कोणाचो प्रेशर घेवन, आमदारांचे प्रेशर घेवन, कोण मंत्र्यांचे प्रेशर घेवन तुमचे चल आसतले. ह्या दिसांनी जायते एक्टिविस्ट आहाय ते खंय कन्स्ट्रक्शन खंय चलता, खंय कॉमेर्स केल्या ओपन करता. पूण कोण उलयना बाबा ही कन्स्ट्रक्शनाक केन्ना सुरवात जाली ती. मॅक्झिमम जे आता कन्स्ट्रक्शन सुरवात केली आहा ती मॅक्झिमम 2017 आसून 2022 आसून चलता. एणे शेअर घेतले, तिका धाकलीशी धाकटे गाडी कसो घातलो आनी शेअर घेतले आनी आपल्याचे 10 जाण फॅमिली, चौग जाण भयणां, चौग पायणां भाव आनी तेंचे कास मनीस ताका शेअर वांटले. आनी त्या नंतर हो एप्लिकेशन करता कोणाक एटर्नीक
बेतालबादी कोमदादी एप्लिकेशन करता हो जागो आपल्याक दिता म्हणून. जरी तर कोमदादी प्रॉपर्टी एक कोण रेझोल्युशन घेता ते रेझोल्युशन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावपा जाय, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सरकाराक पावपा जाय, सरकाराक घेवन नंतर सरकार डिसिजन घेतलो दिवपाचे ना दिवपाचे हे कांय ना. सो ही ऑर्डर 28 एप्रिल 1998 ऑर्डर पास केलेली, सो कॉल्ड डिक्री ऑर्डर. आता ही ऑर्डर घेता आणि सगळे कारभार चलता. त्यानंतर कितें जाता, तिका इलिगल आसलो तेजो पंचायतान हाऊस नंबर काढलो 2017 ते 19 मंत्र्या धरता, टीसीपी मंत्र्या धरता आणि टीसीपी मिनिस्टर बोर्डाक जाता. अरे तुम्ही 16B हाडले, आज तुम्ही हेच करपाकू, देवाचे जागे कोमदादी जागे हावपाकू आणि टीसीपी लायसन्स दिता, टेक्निकल क्लिअरन्स दिता बोर्डाक घालून. जे आयज टीसीपी मंत्री आहा, जे पयलींचे टीसीपी मंत्री आशिल्ले ते डिमांडाचेर टीसीपी पोर्टफोलियो घेता. आमी त्या मंत्रिमंडळात जाऊन पळयला, कोणाक गोंयचे कोणाक पडोंक ना. हे सगळे मतलबी हे टीसीपी मंत्री हे खातें घेता फकत गोंयाक होलसेलान विकपाक. नाजाल्यार तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स काढून पळया. तुमच्या फुडें हांव घेवन येता, सगळे डॉक्युमेंट घेवन येता. 2017 सावन 2022 पासून कितली कन्वर्जनां जाली, कितली लायसन्सां दिली कन्स्ट्रक्शनाक. तुमच्याची नेक्स्ट हांव तुमकां प्रेसात येता तेन्ना होल बायक घेवन येता, तुमकां कळटले हेतून कोण फितूर आहा, कोण गोंयच्या गोंयकारपणा म्हणटात ते कोण गोंयकारपणा पासून कोण आहा गोंयकारापणा. गोंयचें लँड गोंयकारपण म्हणटा ते गोंयचें लँड मरे बाबा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख. राज्यात काल पडिल्ल्या पावसात आणि खर वाऱ्याक लागून चडशा वाठारांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसा. आफ्रामेत वाडो वेल्ला काणका वाठारांत 2 घरांचेर वड आणि माड कोसळ्ळो, जाका लागून घरांचें लुकसाण जालां. पळयात. ती एक सुमार वड पडलो आणि आमच्या घराचे तेकाच कनेक्ट जावन ची जाल्ली. चिचे कनेक्ट जावन माड दोनूय म्हणलं, एक माड आमच्या घरार पडलो आणि आमचे असे डॅमेज झाले. ते मातशें गव्हर्मेंटान नाजाल्यार पंचायतीन मातशें हेजेर एक्शन घेवपाची कशें दिसता म्हाका. मातशें बेगीतल्या बेगीन मातशें एक रोडूय क्लीन करपा जाय आनी आमचें कितें आहा तें मातशें क्लीन करून दिवपाचें. कितलें नुकसान जालें? मोर दॅन जातलें 5-6 हजार रुपया जातलें लुकसाण. रातचो कामासून 1:30 सुमार येयलेलो, 2:30 तेच्या पयलीं दिसता ते 1:30 सुमार एकाक झाड पडला ते वडाचे आमच्या घरा फाटल्यानूच आहा. सो आनी आमचे सायडीक 2 ते सायलाचे झाड आसा. सो ऑलमोस्ट म्हाजी मिसीस आनी म्हाजो चेडो न्हिदलेलो. सो रिसंट तेन्नाच पडले झाड आनी सो म्हाजे घराचे पत्रे डॅमेज जाले सगळे. घरार तुमचे घरार अशें कितें ना, पूण ऑलमोस्ट ते घरारूच आहा. सो आनी आतां फायर ब्रिगेड येवन म्हाजे ऑलमोस्ट तेंच्यांनी हाफ एन रोड क्लियर करून दिला. सो तेंच्यांनी नाला आतां. सो सेकंड शिफ्ट वाले ते आतां येवन करतले. आमचेच ते झाड रात्री आम्ही न्हिदलेले तेन्ना रात्री पडले झाड सायडीक पडले. बरें जालें आमच्या पडा. घराक कितकें नुकसान घराचे दार आसा, पत्रे गेला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सेरावली BSNL बॉक्साची अवतिकाय जाल्ली गोवा 365 उक्ताडार हाडिल्ली. आता संबंधित अधिकाऱ्यांनी बॉक्साचेर दखल घेतल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
आज आम्ही सुरावले असतात आणि सुरावले आमच्या फाटल्यान जे BSNLचे बॉक्स दितात ते मेल्ले मनशाचे मडी म्हणटाले ताका लोकांनी हाड घातलो ह्या मड्याक ते मडी तुमकां आमी दाखयल्ले शुक्रारा न्यूज केल्लो आणि आज खंय तरी BSNLची जे जागे जाले आणि ही जितली मोडी पडले कडेन आसात त्या मोड्याचे तेणी इन्स्पेक्शन केले कित्याक ही जी मोडी पडले कडेन आहे कितलीशी तेप जाले पडोन आसात BSNLान कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो कॉन्ट्रॅक्टराक की ही सगळे मेंटेनन्स करपाक पूण 1 रुपया काम सुद्दां केलें ना तेणी आणि हेजे खातीर जो आमी पयर न्यूज केल्लो हो लोकांनी पळयलो आणि लोकूय हांगा आतुरतेन वाट पळयताले की केन्ना म्हळ्यार ही बॉक्स सारकी करता काय म्हण वेळ जावं आज BSNLचे पणजेच्यान जे आसात हे इन्स्पेक्शनान धाडले कडेन आसा आनीक ह्या इन्स्पेक्शन तेणी केले कडेन आसा ह्या बॉक्साचे जेन्ना जी मॅडम BSNL केली त्यांनी विचारले त्या टायमार ती फक्त एकच सांगपाक लागली की आपूण ऑथोरायज ना आमगे ऑथोरायज पणजी आसा पणजी हेड ऑफिसाक तुमी कितें आसा डिटेल घेवची म्हणून पूण आमी एकच सांगतात हेड ऑफिसांत AC रुमां बसोन तुमकां धाडोन हांगा हेजेर उपाय जायना तुमकां जर जाय तुमी प्रत्यक्ष हांगा येवन हेजेर उपाय काडचो आनी हे रिपेर करचे म्हणून मागतात आनी हांवें पयर फ्रायडे पयल्लें हांगा BSNLचे बॉक्स आसा जंक्शनार ते आड पडून आशिल्ले आनी हे लोकांक सुरावलेच्या ताका आड घातिल्ले आनी ते आड पडून आशिल्ले आयज हांव परत मडगांव वयतालो आनी हे वेळार हांवें पयले ते BSNLचे मनीस हांगा येवन ती सारकी केल्ल्या इन्स्पेक्शन करताले आनी तेणी सारकी करून घेवपाक तेणी इन्स्पेक्शन केलां आनी म्हाका दिसता हें बरें काम चॅनल 365 करता आनी हे भाशेन तांणी म्हाका दिसता उरलेले आमच्या गोंयांत हे भाशेन बॉक्सां आसा वो आनी कितें वयार अशें काम करिल्लें आशिल्लें आसता तुमी हे गव्हर्मेंटाचे नदरे काडचे आनी गव्हर्मेंटान ताबडतोब ताचेर एक्शन घेवची त्या खातीर हांव हे चॅनल 365 देव बरें करता ज्या वेळार अधिकाऱ्यांक हाचेर प्रस्न विचारले त्या वेळार तांणी कितें जाप दिली ती आयकात. मॅडम कितें इतली परिस्थिती जावपाक कित्याक अशी कमेंट नहीं कर सकती नॉट बी ऑथराइज पूण हे असं व्हायला नको होता ना कसं सगळीकडे लाईंग पडलेले आहे आप पणजी में बात करिए हमारे ऑफिसर्स हैं वो बात करेंगे आप लोग अभी मडगांव के एरिया सिर्फ देखने आए गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि मुजेब शेख. गोंयांत उटंगराचो पावस चालूच उरतलो. सोमारा दनपारां थोडो विसो मेळ्ळ्या उपरांत फुडल्या सप्तकांत अतिरिक्त पावसाचो अदमास आसा. भारतीय हवामान खात्यान बुधवारा मेरेन ऑरेंज अलर्ट दिला. उपरांत बेरेस्तारा ते आयतार मेरेन येलो अलर्ट दिला. सप्तकभर पावस व्हड प्रमाणांत आसतलो. वादळी वाऱ्याची शिटकावणी नासली तरी हवामान व्यवस्था अजूनय विकसीत जायत आसा आणि सप्तक फुडें वता तसो अदमास बदलू येता. पावसाचेर परिणाम जावपाचो अदमास आसा. कांय वाठारांनी उदक भरपाक शकता. प्रवाशांक सादूर रावन उण्या गतीन गाडी चलोवपाचें IMDन सांगलां. बुधवार मेरेन ऑरेंज अलर्ट, आयतार मेरेन येल्लो अलर्ट. ह्या सप्तकान अजून मेरेन रेड अलर्ट ना. बुधवारा कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस कायम उरतलो. प्रवास विस्कळीत जावपाक शकता. वाठारांनी उदक भरपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.gova365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.